हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयचो व्हिडिओ सकाळ सकाळ फुडें स्टार्ट केल्लो आसा आणि कित्याक ते तुमकां बी खबर आसा. म्हटल्यार जशें हांवें तुमकां सांगलें पयलीं की श्राद्धाचो व्हिडिओ जालो की नेक्स्ट डे रोखडेच नागपंचम आसा आनी तेजो व्हिडिओ बी हांव तुमकां शूट करून दाखयतलें अशें म्हणून. सो तसोच आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें शूट केल्लो आसा आणि नागपंचमीचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो तुमच्या वांगडा शेअर करपा फाटल्यान इतलो एक्सायटमेंट आणि कारण म्हणल्यार अशेंच की जशी आमी नॉर्मली नागपंचम सेलिब्रेट करता, जशे आमचे रिच्युअल्स आसता नागपंचमीचे, तशें ह्या सायडीन हांगासर आमच्या हांगासर ना. आता तुम्ही कन्फ्यूज जातली. म्हटल्यार कशें खबर आसा, जशें आमी गोंयान नागपंचम सेलिब्रेट करता, मुर्ती हाडटात, भट येता, अभिषेक आसता, तशें हांगासर कांय आसना. हांगासर रिच्युअल जो आसा पळय न्हू टोटल एंड कंप्लीट डिफरंट. ओके, सो तेकाच लागून हांव खूब एक्सायटेड आसा तुमच्या वांगडा आयचो हो नागपंचमीचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो शेअर करपा खातीर. सो जसो जसो तुमी मुखार व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळयतलो पळय तशें तशें तुमकां बी कळटलें, तुमकां बी फील जातलें की हय टोटल डिफरंट जो आसा पळय तो आसा अशें म्हणून. रिच्युअल जो आसा तो प्रत्येक गांवान वेगवेगळी आसता. आतां आमच्या थंय सावड्ड्या जे आसा पळय ते वेगळे भशेन नागपंचम सेलिब्रेट करता आनी गोंयाचे कितलेशे पार्टान अशें आसतलें की वेगळे वेगळे भशेन सेलिब्रेट करता आसतलें. बट तशें कांय ना. हांवें जितले रिच्युअल्स पळयला पळय तेच्याहून हांगचो रिच्युअल जो आसा पळय तो कंप्लिटली डिफरंट. म्हणून तुमच्या वांगडा हांव आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो शेअर करपाक खूब एक्सायटेड आसा. लास्ट इयर बी हांवें शेअर केल्लो, खूब जाणांनी तुमी पळयला आसतलें आनी खुबशे लास्ट इयरच्याहून आयज म्हटल्यार 1 वर्सा भितर खुबशे नवे सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते जॉयन जाल्ले आसा. यूट्यूब फॅमिली जी आसा पळय ती वाडलेली आसा. सो तेंच्या खातीर आयज एकदां परत आनी जेणी कोणी लास्ट इयरचो रिच्युअल पळयला म्हळ्यार व्हिडिओ पळयला पळय तेंच्या खातीर आयज आनी एकदां परत व्हिडिओ जो आसा तो. सो सकाळची न्ही आतां 10 जाल्ली आसा. तेज्या पयलीं सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार तुमकां विश करपाकूच विसरलें. हॅप्पी नागपंचमी सगळ्यांक तुमकां. खूब जाणां आयज बिजी आसतलीं, सकाळी सामकी गडबड गडबड चालू आसतली खूब जाणांगेर जेंगेर नागपंचम आसा ती. आमगेर बीन मातशी गडबड चड अशें ना. आमचे न्ही रिच्युअल्स सकाळ फुडें मातशे नागपंचम पुजयता पळय तेन्नाच मातशे थोडेशे रिच्युअल्स, बाकी मागीर दीसभर अशें कांय आसना. म्हणल्यार जेवणाचें बीन अशें टेंशन ना, जेवणाचो नैवेद्य बीन ना, फक्त पातोळ्याचो नैवेद्य. कळटलें तुमकां फुडें मुखार मागीर अशें आतां हांवें एक्सप्लेन केलें म्हणून कळपाना. तर आतां सकाळची 10 जाल्ली आसा. म्हाजें न्हावन धुवन जालें. हेणी भायली आपली जी कितें तयारी बी आसा पळय सगळें केल्लें आसा, क्लिनींग आनी कितें कितें दाखयता तुमकां. आनी न्हावपाक गेलां आतांच. पुजा बी अजून कांयच जाली ना. सो आतां न्हावन देवाची पुजा करून घरान नागपंचमीची तयारी जी आसा पळय ती करतलो. नागपंचम आमगेर घरान पुजयनात. फर्स्ट डिफरन्स म्हणल्यार मोठो डिफरंट असो की नागपंचम आमगे घरान पुजयना, भायर तुळशी कडेन पुजयता. जेन्ना फर्स्ट टायम हांवें बी अशें हांव अशें म्हणटालें देव पुजयता आनी तो बी भायर पुजयता अशें म्हाका बी दिसतालें. मागीर सगळ्यांगेरच हांगा तशेंच अशें म्हणून म्हटल्यार ओके प्रत्येक गांवचे वेगवेगळी आपआपली ह्या परंपरा आसता न्ही अशें म्हणून. सो ताका लागून हांवें भायलें सगळें क्लिनींग बी केलां आनी हांगासर ते दोणे विणून दवरले. दाखयता तुमकां दोणे कशे विणल्या ते. सो हे पळयात हांगासर हे दोणे जे आसा पळय ते विणून दवरल्या. दोणे इन सेन्स हितून न्ही देवाक अभिशेक घालतात. कड्डण 5 तरेचे कड्डण आनी दुदाचो अभिशेक बी हितून घालतात. हे पळयात 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अशे 5 आनी तशे 5 अशें करून हे न्ही हिरार गुंथतात. सो हांव गुंथता तेन्ना एक्चुली म्हाका तुमकां दाखोवपाक जाय आशिल्लें की कशें हें रेडी करता तें, बट हांव तेन्ना मातशें बिजी उरलें भितर आनी भायर येता म्हणल्यार हेणें करून जालें हेजें. सो ओके चलात. लास्ट इयर तुमकां हांवें दाखयल्लें हें कशें गुंथता तें. तर हे हिरार न्ही तोपून गुंथतात. पणसाचे खोले जे आसा पळय न्हू ते ह्या रितीन. सो हें रेडी केलां. पत्री जी आसा पळय ती हाडल्या. सो आतां ती धुवन ताटान काडूं जाय. धुवन दवरलेली म्हणल्यार धुवन हाडलेली ती ताटान काडूं जाय आनी हें रेडी केलां. आनी आयज भायर बी वेदर जो आसा पळय बरो आसा. म्हळ्यार एक्चुली कालच्यान पयरच्यान बरोच आसा. पयर तरी मातसो मदीं मदीं पावस आशिल्लो. काल तर सामको दीसभर ना, डायरेक्ट सांजचो पडलेलो. आयज बी वेदर बरो आसा. हें पळयात राती पावस पडला, सकाळी सुद्दां पडला. आनी आमचें कितें आतां मेन पावसाचें तुळशी कडेन भायर जें आसा पळय न्हू नागपंचम करता म्हळ्यार पुजयता थंय. सो ताका लागून प्रॉब्लम जाता मातसो पावस येयलो की. आनी म्हाजी बी भितर जी आसा पळय थोडी तयारी जाल्ली आसा. म्हळ्यार पातोळ्याचोच नैवेद्य न्ही, फक्त पातोळ्योच करपाच्यो. तर
हे केल्लें आसा हांवें सोय बी कातून दवरलेली आसा सगळे कड्डण बी सगळें ते भाजपाचें उरल्यार रेडी करून दवरला न्हावून आशिल्लें न्ही ताका लागून तर आतां पयलीं पीठ काडून घेता पातोळ्यां चुन्न रेडी करता आनी कड्डण बी जें आसा पळय तें भाजून घेता हेका लागता तें दाखयता तुमकां भितर म्हाजी कितलीशी तयारी जाली कांय ना थोडेशें करून दवरला ब्रेकफास्ट बी सगळो जालो आनी घरान निवळ बिवळ करपाचें आसता न्ही भायर पुजयलो जाल्यार सुद्दां घरान निवळ करपाकूच जाय न्ही ताका लागून घरान बीन निवळ बिवळ करता मागीर टायम जालो दाखयता तुमकां ही न्ही हांगासर सोय कातून दवरल्या चुन्न करपा खातीर मागीर पातोळ्यांक आनीक हें दूद तापयलां थोडेशें कच्चें दूद जें आसा पळय न्हू तें अभिशेकाक काडलां आनी थोडें उरलेलें तापयलां आनी हें हांगासर न्ही 5 तरेचें कड्डण जें कितें घरान धान्य आसता पळय न्हू 5 तरेचें तें हें अशें करून काडून भाजून घेवप आसता सो तें भाजपाचें उरलां काडून दवरना हांवें आतां भाजून घेता पीठ बी घालून घेता चुन्न करून घेता पीठ बी काडलां सो हें हांगासर दूद काडून दवरलां अभिशेकाक आनी हें तांदळाचें पीठ पातोळ्यो थापपा खातीर सो हें कालून घेता मातशें फुगतलें न्ही तेतून म्हटल्यार आनी बाकीचें हें सगळें जें आसा पळय करून घेता पातोळ्यांची रेसिपी ऑलरेडी हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली आसा सो ती आनी रेसिपी बी कांय शेअर करचें ना अशेंच करता आनी मागीर मेळटा तुमकां हांगासर कडधान्य जें आसा पळय तें भाजून जालें नेक्स्ट पीठ न्ही 2 भशेन म्हटल्यार कशें हें अळणी देवाक नैवेद्य दाखयता पळय तो अळणी ताका लागून मीठ घालनासतना आनी हें हांगासर जें आसा पळय न्हू तें नॉर्मल आनी हें हांगासर चुन्न रेडी केलां की सयेचें ते पानां बीन जीं आसा पळय ती हांवें कालूच निवळ करून दवरलेली आतां मातशें कपड्यान पुसून घेता आनी बेगीन पातोळी जें आसा पळय तें थापून घेता कलाकार सो हें हांगासर बारीक जाला एक ल्हान आनी एक व्हड करता तो दोनी सेम केला तो मातसो बारीक कर ना रायट सायडीक मातसो बारीक कर सो आमच्या हांगासर न्ही मुर्ती हाडनात अशें करून पिठाचें करतात ओके आंगान बी मातसो बारीक कर तेजी फन बी बारीक जाल्ले हेजे मोठे जाला सो अशें करून न्ही हें करून घरा कडेन करतात आमच्या हांगासर तयार खूब जाणांगे न्ही सगळ्यांगे अशेंच करता न्ही रे तर जें तुमकां हांव सांगतालें पळय न्हू की हाडनात म्हणून मुर्ती हेकाच लागून की आमच्या हांगासर अशें करून करता न्ही एवरी इयर हो न्ही करता उदकाचो हात वडोवन फिनिशींग करता ताका हां मूय बी चडत आनी हें हांगासर तयारी जी आसा पळय हेजी चालू आसा आनी म्हाजी न्ही आजून पातोळेचो वावरूच चलना हांव पातोळी थापतालें तशेंच उठून येयला 2 उरल्या सद्या थापपाच्यो हेप्यात हांगासर ह्यो जाल्यो हेपा हांगासर काडून दवरल्या फक्त चुन्न घालून उकडपाक दवरपाच्यो सो बेगीन करता हेपा हें एक पान उरलां आनी हें एक जालें मागीर आनी पीठ आसा मागीर जाय जाल्यार थोड्यो करतलें सद्याक पानां आसा न्ही लागीं तर हें पयलीं 2 करून घेता चुन्न घालून उकडपाक दवरिता सो काम जालें एक मोठें अशें नैवेद्याचें सो हांव हें करतालें तर म्हटलें हो थापता तें तुमकां दाखोवया म्हणून पयलीं कशें करता तें आनी ताका न्ही आतां आनी हें उरलां न्ही रे कलर बीन हळद पिंजर काजळ लावन ते कलर बी करपाचें उरलां लास्ट मागीर फायनल जालें की दाखयता तुमकां परत एकदां जस्ट आतां हेगेलें करपाचें उरलां टायम 11:15 जाली 11:30 11:15 आनी हांगासर आमचें रेडी बी जालें कुकर म्हाजो हें जाता उकडटा सो फिनिशींग आनी तें तशेंच जावूं जाय ताका जाय तशें उड्डोच्यान पिरंगाता दोळे कान नाक सगळें हय आतां 1 वर सुमार जालें तूं हें करता आतां सो जालें फायनली आतां पुजा रोखडीच 10-15 मिनटांचीच भटगाय येना न्ही आमच्या भितरच सो चलो यस सगळे थोडे कोणी करपा टेक्नीक कोणाली कितले फोटो घायता पळय
दिश्टी बी पडना. तू आला का त्या तो जातले ते पडतो जात तुझे है सांग. मोबाईल गरम झाला. सो गुड इवनिंग. सांजची न्ही आतां 5:45 सुमार जाली आनी दनपाराचो व्हिडिओ एंड केल्लो पळय न्हू म्हणल्यार शूट केल्लो पळय पुजा बी तुमकां दाखयली पळय तेच्या नंतर खरेंच कांय शूट करूं ना. पातोळ्यो सुद्दां केल्या पळय त्यो तुमकां दाखोवना हांवें. एक्चुली कितें जालें जाणा देवाची पुजा बी सगळी केली आनी असले वत आशिल्ले भायर. कितें रे वत आशिल्लें असलें भायर रखरख्याचें 12च्या वत म्हणटा पळय तशें कडक वत आशिल्लें भरपूर. इतली तकली सामकी घुंवळी भितर येयले की ना कांयच दिसना जालें. मातशें आड पडलें. इतलें सामकें टायर्ड जालें भशेन हो बीन सामको तांबडो जालो जाल्यार म्हाका आनी भरपूर अशें वतान हें जालें. अशें म्हणून मागीर कांय करूं ना व्हिडिओचो आसा पळय तो कंटिन्यू. दनपारां रांदून जेयली बीन. जेयता म्हळ्यार लेट जालो. पुजाच करपाक मातशें लेट जालो न्ही ताका लागून जेयता म्हळ्यार लेट जालो. मातसो रेस्ट बी घेतलो आनी आतां म्हणटा व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करया अशें म्हणून. व्हिडिओ कंटिन्यू करया म्हणपाक लागलें कित्याक आतां 5:45 सुमार जाली. तर हो आतां हें विसर्जन जें आसा पळय न्हू देवाचें तें करतलो. सो तेच्या पयलीं म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो म्हळ्यार कंटिन्यू जो आसा पळय तो करया अशें म्हणून. नाल्यार व्हिडिओ पुजा केन्ना म्हळ्यार सोंपली आनी विसर्जन केन्ना जाल्यार तुमकां सगळ्याक कन्फ्युजन जातलें न्ही अशें म्हणून म्हटलें बारीकसो अपडेट जो आसा पळय न्हू तो दिवया. तर पातोळ्यो बी केल्ल्यो खाल्यो. आयज थोड्योश्यो केल्ल्यो एक 16-17 सुमार पातोळ्यो केल्ल्यो मेजून सारक्यो. आनीक बाकीचे आयज अशें मोदी कांय आसना. देवा आतां पुजा केली पुजयल्या न्ही म्हणटकीर पातोळ्याचो नैवेद जेवणाचो बी नैवेद ना. सो ताका लागून व्हडलें अशें टेंशन आसना. तें सगळें करून न्ही पावसाक लागून धांपून दवरलेलें थंय भायर आंगणाकच. आतां तो विसर्जन करपाचो. पावस येयलो मागीर आतां दनपारच्यान 2-3दां ताका लागून धांपून दवरला. पिठाचो न्ही तो मेल्ट जाता ताका लागून. सो आतां विसर्जन करपाचें. जाली सांग विसर्जन करना रे. मातशें देवा वात लावूं जाय न्ही. देवा वात बी लावन विसर्जन करपाचो तिळसांजो. चड बेगीन अशें करना. मातसो तिळसांज जाता पळय तेन्ना करता. सो आनी थोड्या टायमान विसर्जन करता. ओके. सो मागीर विसर्जन करता तें दाखयता तुमकां. सो ह्यो हांगासर न्ही पातोळ्यो ज्यो आमी केल्ल्यो त्यो हेका पळय कितें एसी जाय एसी रातची. सो पातोळ्यो केल्ल्यो पळय न्हू त्यो सर. आनीक पळय आमगेल्यो आनी ह्यो हांगासर मामीन दिल्या. ती आमगेली दिसता तुवें खाली ती
आणि मामी नेबरांनी त्या मुखाल्या घरान रावता पळय ती घेवन येयल्ली आतांच, सो तिणें दिल्या. ह्यो पोंच्यो ती गेल्यो, ह्यो 2 वयल्यो आमगेल्यो, हाका म्हण हाडलेल्यो हांवें घालून. तर च्या बी कांय पिवनाशिल्ली आमी आयज. टायम मे बी तुमकां दिसता 6 जाली. हाका पातोळ्यो जाय पडले आतां म्हण ताका दिल्या आतां, त्यो खाता आनी मागीर विसर्जन बी जें आसा पळय तें करता. मातसो तिळसाण जावं म्हण रावला, भायर अजून काळूच जालें ना. ओके, सो ह्यो आतां खावन घेता पळय पातोळ्यो. दाखय रे, ओपन केल्या. मस्त जाला. आमगेले काळे गोडाच्यो, म्हटल्यार गोड जे आसा पळय न्हू ते भितर काळे हे पळयात, काळे गोडाच्यो. आनी मामीन दिल्या त्यो तांबडे गोडाच्यो खंय गेल्यो, म्हळ्यार जे नॉर्मली वापरता ते दिसना ती गेल्यो. पळय ती गेल्यो तांबडे गोडाच्यो. सो आमची न्ही पावोवपाची तयारी म्हटल्यार विसर्जनाची. सगळ्याक विसर्जनाक व्हडलेशें कांय आसना, उजवात दाखोवपाचें आनी विसर्जन करपाचें. बॅकग्रावंडान तुमकां म्युजिकाचो जर आवाज येता न्ही जाल्यार प्लीज सॉरी तुमकां, कित्याक की आमचें जें वेंकटरमणाचें टॅम्पल आसा पळय न्हू थंय पुजा चालू आसा. म्हळ्यार दोनी वेंकटरमणाच्या देवळान आनी शिवनाथाच्या देवळान तशें वचप तुळशीच्या. सो ताका लागून तो बॅकग्रावंडान आवाज येता तुमकां. सो चलो, आयची नागपंचम जी आसा पळय ती जाली.